म्हजें नांव दोनाथ लोबो. हांव मोळ्ळेचो. म्हजो वाडो पिरोजोणा. आमकां आमच्या लोकांक सगळ्या त्रास जातात की पावसाचें उदक वचपाक व्हांव आहा, गटर आहा, त्या गटरांतल्यान त्या गटरान फोसाचें जिरवणेचें उदक सोडलां आनी तें आमचे उदकाचे पायपलायन येता आनी आमकां सगळ्यांक त्रास जाता. देखून आमी आयज हांगा एकठांय जावन पयत केलां रिपोर्टराक आनी आमी आतां रिपोर्टराक हें सांगलां. तेन्ना हें गोवोरमेंटान PWDच्या मनशान हें आमचें पळोवचें ना तर हें उदक सोडूंक जाता जाल्यार आमकां पायपलायन दुसऱ्या वतान दिवची उदकाची. एग्जॅक्ट प्रॉब्लम कितें? की तें घाणीचें उदक आमकां मेवता आनी आमी तें पियेता. घाणीचें उदक मेवता म्हणजे कशें कितें? नवांतल्यान आमकां नवांतल्यान उदक येता. ते पायप फुटला? पायप फुटलेले. जो खळी आहा तितून तेजे पायप फुटला आनी तितून कोणी तरी घाणीचें उदीक सोडलां. सो ते तुमकां पावता? ते आमकां सगळ्यांक आमकां मेवता तें. सो सादारणशी कितलीं घरां तुमची आतां अशीं आहा की कितल्या जाणांक उदीक पावता तें आनी कितल्या जाणांक म्हणजे? आमकां एक सायडीक 10-11 जाणांक उदक वता. तुमची सरकारा कडेन कितें मागणी आहा? आमची सरकारा लागच्यांनी सरकारान पळोवचें आनी हें पायपलायन सारकें करचें. तुमी कोणाक ही कंप्लेन बीन केल्ली? आमी गोमयलां, पंचायतीक गोमयलां आनी पंचायतीन आमकां सांगलां तुमी रिटर्न दिया म्हणून. आनी आदीं हेंच केल्लें. आदीं आमी हेल्थाक गोमोवन हेल्थाचे मनीस येवन केल्लें पूण सदांच चालूच जातात एक भाशेन. आमदाराकूय कितें तुमी कळयल्लें बीन? आमदाराक गोमोवन पंचायतीक गोमोवन. मात तुमी रिटर्न बीन काय दिवंक ना अजून? आनी फाटल्या फावटी जेन्ना तुमकां त्रास जाल्लो म्हण तुमी सांगलें की रिटर्न दिलें. आमचें रिटर्न दिवन आमी सायनी मारून फाटल्या फावटी मात काय एक्शन जावंक ना हेजेर? अजून एक्शन जावंक ना. आनी तुमी PWDकूय हे सांगलेलें की पायप फुटला म्हणजे सांगूंक ना? आज सकाळी सांगलेले. आज सकाळी ताका फोन केल्लो न्हू तेन्ना तो येवन इन्स्पेक्शन करून गेला आनी तेणें आतां परवां कितें तें हें करता म्हणून सांगलां. पूण आमकां कितें आहा बेगीनच्या बेगीन सांगूंक जाय कित्याक आमी हेंच उदक आमी पियेता. रातचें कितें जाता प्रेशर लो जाता पळय तेन्ना सगळी घाणी आमकां सकयल वयता. हे वयर लोक रावता तांकां कांय ना. तेंचे रांदून पंचार सोडलें तेंचें कांय वयचें ना. मोडटले आनी सकयले लोक. तें मातशें सरकारान हें करून हें बेगीनच्या बेगीन आमचें हें मेकळें करपाचें. तुमचें नांव कितें? उल्हास चोडणकर. रत्नाबाई चोडणकर, मड्या पिरोजोणा. पळय आमचें आतां हे आमकां ते वटेन बांयो ना. आमी हेंच उदक खाता. पळय आमच्या भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं आहा. इल्लेंच आमची थंडी जाता भुरग्यांक सदां बरी ना आतां. पळय आमी इतले दीस जाल्यार पळोवंक नासलें. उदीक दाट येता म्हणून आमी आपले पावसाचें दिसता खंय हें जालां तें जालां म्हणून आमी आपली उदी रावल्ली. जेन्ना आयज कळ्ळें तेन्ना हांव आतां रावल्या घरांनी. आयज हांव हांगा रावल्या येवपाक. सादारण कितले दीस जाले आतां प्रॉब्लम? हांवें आयजूच पळयलां न्हू. म्हाका आतां इतलें खबर ना. पण आमी आतां 8 दीस जाले उदीक आमचें सदांच दाट येता. सामकें दाट म्हणजे दाट काळेंच येतालें उदक. म्हणून आमी म्हणटा कितें अशें हेजें दिसता उदक म्हणून हांव आपलें इतलें वगी रावल्ली. हांव संजय चोडणकर आनी हो वाडो आमचो पिरोजोणा मोयड्या. आनी हांगा कितें जाल्लें आहा हें उदकाक पळय पावसाचें हें बांदलेलो नालो तितून आमची पायपलायन आहा उदकाची आनी तितूनच कोणें तरी 2 जाणांनी गटराचें पाणी सोडलेलें आहा. आनी तेंच पाणी आमकां नळाच्या उदकान आमकां मिक्स जावन तें वयता आमच्या हितून. पायप फुटला म्हणून तें भितर वयता आमच्या हितून. म्हणून तें बेगींतले बेगीन मातशें तें सारकें करचें अशें आमचें हें आहा मागणी. नाल्यार आमकां त्रास जाता पळय थंडी जावप जाल्यार चालू कितें कितें चालू जालां सद्या. सद्या तुमच्या वांगडा पंच सद्या आयज खंय तरी दिसना की तुमी आयज पंचायतीनूय गेल्ले म्हणून सांगलेले आनी अशें तुमी आयज एकठांय पंच येवन गेला तो कोण गेला मात आयज खंय तरी तूं आतां तुमी सद्या हांगासर हाजीर जाल्या मात सद्या हांगासर पंच तुमच्या वांगडा खंय तरी दिसना. आमी येवन गेले तशें ते आसा तुमच्या वांगडा आहा तशें ते. बाय चान्स प्रेशर बी कोणा दुसऱ्यान घातलेलें येवंक लागलें कोण जाणा तशेंच आसूंक शकता. ते उदक पिवचें ना. तो दुसऱ्या वाड्यार आसा पंच बी आहा ते. आमच्या सकयल्या वाड्यार आमकां सगळें स्वस्ताय. आमकांच पंच MLA ते व्हडलेशें उदक पिवचें ना. पियातलें आमी न्हू वाड्या वयले हांगा. म्हणून आमीच कितें तें करचें व्हडलें.
हे जे तुम्ही आता आयज इश्यू रेज केला पळय, जो तुमकां त्रास जाता म्हणून जी घाणीचें उदीक सोडला, असो तुमचेर कोणाचेर संशय आहा की हो डावट कोणाचेर बीन आसा की खंयच्या कोणी सोडला तो आनी तुमच्या दोळ्या फुडल्यान बीन अहें दिसलेलें बीन कित्याक? सोडला ते पळय ह्या घरा म्हातारी पळय रावतात तांचें उदक सोडलेलें आहा. आनी आतां तुवें पळयलां हें नवें घर बांदलां ताणेंय सोडलेलें आहा. आता हे घसकरून हेवटेन भायर सरला हे आमी पळोवपूच ना. आतां सकाळीं आमी आपोवन हाडलेलो आनी तो म्हणालो आपलें उदक वचना सुरूच. तेन्ना हांव दाखयता म्हण ताका उक्तें करून दाखयलें आनी तेन्ना मातशें येतालें म्हण आतां सारकें आता रातचे सगळे आमकां वयतले. आता प्रेशर लो जालो ना, पायप फुटले खातीर सगळे वयतले आमकां. णव जालें न्हू, ते भितर वयतलें उदक ओडटा सगळें मागीर तें उदक भितर वयतलें. हे पळय सोडलां पळय आतां हें उदक पायपाचें नमस्कार, आमी सध्या मयड्या पिराजोणा हांगासर आनी तशेंच आयज कांय गांवकार हांगासरले जे पिराजोणा मयड्या गांवांतले एकठांय जाल्ले आसा. जो तेंचो मेन मुद्दो आसा की जे सरकारान खळी बांदल्या ती खळयेन जे पावसाचें उदक जे लोकांक त्रास जाता, जे केन्ना चड पावस पडटा तेन्ना जे बुट्टी येवची न्हू जावं आनीक लोकांक त्रास जाता तो जावचो न्हू म्हणून ते खळयो बांदता पळय, त्यो खंय तरी पळोवन बांदच्यो म्हणून तेंची एक मागणी आसा. आनी तशीच आयज प्रॉब्लम म्हणजे की जी खळी बांदलेल्या तेच्या पोंदाक एक पायपलायन गेल्या उदकाची आनी ते उदीक लोक जेवपाक पिवपाक कितें खाणा जेवणाक यूज करता आनी ते यूज केल्ल्या कारणान खंय तरी जे घाणीचें उदीक जे प्युरिफाय पयलीं जावन येता, मात खंय तरी हांगासर तांकां एक पायपलायन फुडलेल्या कारणान तांकां एक घाणीचें उदीक तांकां मेळटा आनी ते खावन पिवन तांकां कितें तरी दुयेंस जावन ती सीक पडों शकता जावं आनीक कितें जावं शकता. ह्याच कारणाक लागून तेंच्यांनी कांय दीस सोंसले आनी आयज खंय तरी ती जमा जाली आनी आयज खंय तरी सरकारा फुडल्यान ह्यो दाखोवपाचें तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. आनी तशेंच जी पायपलायन बांदल्या ती तेंची एक मागणी आसा की गटारा पोंदाक बांदल्या ती गटार खंय तरी जो लायटी पोंदाक म्हणजे पायपलायन आसा तेच्या ती पायपलायन सोडून खंय तरी बांदचो म्हणून ही सरकाराची कितें तरी तेंचे कडेन मागणी आसा. हे जे उदीक सोडलां कचऱ्याचें तेंचे दोन एक संशय आहा की एक दोन घरांचो उदीक तांकां येता आनी ते घाणीचे तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे ते पायप फुटलेल्या कारणान ते सगळे घाणीचे उदीक जे 10-15 घरां आसा तांकां सगळो त्रास जाता. आनी तशेंच जे PWD डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी हेचेर कांय एक्शन घेतलेली ना. आनी तशेंच जे गांवकार आयज जमले ते तशेंच पयलीं एक कांय दीस पयलीं ते पंचायतींनी वचून तेंच्यांनी इन्फॉर्म केल्ले, पंचूय हांगा येवन पळोवन गेल्ले, मात कांय तेचेर एक्शन जाल्ली ना. तशेंच आयज ते परत एकठांय जाल्ले आसा आनी तशेंच आयजूय पंचूय येवन गेल्लो आसा खंय, मात तेंच्यांनी सांगलां की 1-2 दिसांनी तेचेर कितें तरी कारवाई जातली म्हणून. मात हेचेर फुडली तेंची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन जावचें आनी हो कितें ते प्रॉब्लम फेस करता तो खंय तरी बरें जावचें म्हणून. प्रुडंटा खातीर मयड्याच्यान नवसराज सलगांवकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.